नमस्कार. आज आम्ही असा धर्मे सत्तरी हांगासर आणि फायनली हांगासर धर्मे आणि दाब्याचे आयज जो BSNL टावर आसा तेजे फाउंडेशन स्टोन आयज हांगासर घातलेलो आसा. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हटले की डिजिटल इंडिया करतलो, आख्खी जी इंडिया आसा ती डिजिटली कनेक्ट करतलो. पण जेन्ना प्रत्येक गावांनी नेटवर्क मेळटलो, नेटवर्क कनेक्टिविटी आसतली, तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमचे भारत देश आसा हो डिजिटल जावपाक पावतलो. आणि हीच गजाल लक्षात घेवन पर्या मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर देविया राणी आसा त्यांच्यानी आख्ख्या सत्तरीची सर्वे केली आणि खंयच्या गावांत नेटवर्क कनेक्टिविटी वीक आसा किंवा नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल ना अशें गांव फायंड आउट करून त्या गावांनी नेटवर्क जे टावर आसा ते टावर इन्स्टॉल करपाचें काम चालू जाल्लें आसा. तुमकां खबर आसा की फाटल्या फावटी कोविड आसलो आणि कोविडान जे अशे नेटवर्क ज्या गावांनी नासता त्या गावांनी भुरग्यांक एज्युकेशनाक लागून कितलो प्रॉब्लेम जातालो. इवन ह्या गावांत सुद्धा भुरगीं जवळ 2 ते 3 किलोमीटर वचून स्टडी करताली, पण ते थंयसर सुद्धा सारकी नेटवर्क मेळनासली. पण आयज तो दीस आयला जो दीस आता खऱ्या अर्थान आमी नेटवर्काक कनेक्ट जातली आणि खऱ्या अर्थान हे गांव जे आसा धर्म्यान दाब्या गांव हे डिजिटली कनेक्ट जातले. आणि हेका लागून जी सगळे इनिशिएटिव्ह घेतला आणि पुढाकार घेतला तो पर्या मतदारसंघाचे आमदार आसा तेंच्यांनी घेतला आणि कांय दिसांनी हे दोन्ही गांव रोखडोच हांगासर टावर उबो करून डिजिटली कनेक्ट जातले. आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी हांची जी संकल्पना आसा की अख्खे भारत पूर्ण भारत डिजिटलायज जावपाक जाय आणि त्या कारणा खातीर तांणी म्हणिल्लें की प्रत्येक गांवान डिजिटलायझेशन पावपाक जाय. आणि जेन्ना हें आमकां कळून आयलें आय अप्रोच्ड BSNL आणि तांणी सांगलें की हय प्रोजेक्ट्स आसा तांचे आणि आमची प्रपोजल्स घाला म्हणून. कित्याक आमच्या भागान आमचो सत्तरी भाग म्हणटा तो ग्रामीण भाग आणि खुबशी एरियाज आसा बिकॉज इट्स सँक्च्युरी आणि फॉरेस्ट एरियाज, थंय आमकां नेटवर्क मेळिल्लें ना आणि खूब वर्सां आमच्या लोकांक खूब त्रास जाताले नेटवर्क नाशिल्ल्यान. सो स्पेशली मावशी पंचायतीन पळय आमची 2 गांव आसा अशे धाबे आणि झरमे, हातून तर सामके झिरो म्हणजे ब्लॅक झोन म्हणटा तशें झिरो नेटवर्क एरिया, एकदम कांयच नेटवर्क ना. तशेंच वाळपय मतदारसंघान करंजोळ आसा, कुमटळ आसा अशे एरियाज आसा. तशेंच आमच्या ठाणे पंचायतीन चरावणे म्हणा, रिवे, गोळावली ह्यो एरियाज आसा, खंय इट इज सामके इट्स इन द सँक्च्युरीज. सो थंय खूब त्रास जाताले नेटवर्क मेळपाक. आणि ह्या कारणा खातीर आमी जेन्ना प्रपोजल घाले मागीर आमकां तांचे कडल्यान फीडबॅक आयले वेर दे कॅन put the towers where they can't. आणि आमी प्रोसेस हो सुरू केलो स्पीकिंग टू द लोकल पंचायत, खंय तांकां लँड अवेलेबिलिटी जाय आशिल्ली. वी हॅड टू रायट टू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आणि त्या डिपार्टमेंटा कडल्यान थोड्या जाग्यांनी देवळांनी आमकां जागो दिलो, सो तेय बी क्लियर जावपाक जाय. आणि फायनली आमकां सगळी आमी सायट्स क्लियर करून आमचे गोळाली ऑलरेडी काम सुरू जालें, रिवे जालें, चरावणे जाले आणि ठाणे पंचायतीन हिवरे जाले. सो हे थंय 3-4 टावर आमच्या ठाणे पंचायतीन आणि मावशीचे बी धाब्या आणि झरम्या हांगाय बी. आणि थोडे एरियाज जे आशिल्ले, हांव फक्त पर्यांचे उलयतां, थोडे एरियाज आशिल्ले हे नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डाक बिकॉज थोडे एरियाज वर in part of the sanctuary areas, so it had to get cleared from the National Wildlife Board. We waited for the permissions and finally आमकां दिल्लीच्यान परमिशन आयली आणि फ्रॉम द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड. आणि ताजे नंतर आमी आज फायनली धाब्यां जे इतले वर्सांची मागणी आशिल्ली लोकांची, कोविड टायमार इतले त्रास जाले आमचे भुरग्यांक, जी किलोमिटर्स तांकां नेटवर्क नासतना सगळीं घरां आशिल्लीं आणि नेटवर्क नासतना तांकां ऑनलायन खंयचेच क्लासीस करपाक मेळनाशिल्ली. बाबडी ती किलोमिटर्स चलून एक पॉयंटाचेर वताली आणि थंय बसून आपले शिकताली आणि आपले क्लासेस करताली ऑनलायन. सो हे आता हो टावर आता फायनली आज आमचे धाबे झरमे ताचे भूमिपूजन जाले. 1-2 महिने पयलीं ठाणे पंचायतीन ते आमचे 2-3 टावराचे तांचे भूमिपूजन जाले आणि फायनली टावर्स वयर येवपाक लागल्या. धाब्याचे टावर्स आयच्यान काम सुरू जाले आणि म्हाका दिसता थोडे फुडल्या 2 महिन्या भितर टावर्स येतले आणि ह्या मे म्हयन्या भितर सगळे आमचे टावर्स चडशे जे इम्पॉर्टंट अशे सायट्स आशिल्ले जे खंय कांयच नेटवर्क नाशिल्ले थंय फायनली डिजिटलायझेशन आमच्या गांवा भितर पावतले, लास्ट मनशा पर्यंत पावतले. आणि जे आमी अंत्योदय तत्व म्हणटा, जे आमची संकल्पना आसा आमचे माननीय प्रधानमंत्रीची, ते जे लास्ट मनशा पर्यंत जे कितें
गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसूनी जे बेनिफिट्स आसूनी ते मनशा कडेन पावोवपाचे जे आमचे प्रयत्न आसा ते तांच्या नेतृत्वा खाली तांच्या पाठिंब्या खातीर आमच्या सरकाराच्या पाठिंब्या खातीर आमी हें करपाक पावले आनी लोकां पर्यंत पावपाक सो म्हाका आज हांव आज खूब खोशेची आज दीस आनी गोश्ट ही की फायनली जंय झिरो नेटवर्क आशिल्ले थंय 1-2 म्हयन्या भितर आमच्या भुरग्यांक आमच्या जनतेक आमच्या गांवांतल्या लोकांक ग्रामस्थांक सगळ्यांक आतां नेटवर्क मेळपाक लागतलें आनी खऱ्या अर्थान भारत आतां रोखडेच फुल्ली एंटायर डिजिटलायज जातलें. सत्तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.